सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटीन. भयणीनो, आयचो दीस आमकां किरीता पुरबायेचो दीस. आयज आमचो फादर फ्रांसीस झेवियर पेरेरा आपल्या यादनीकपणाची 51 वर्सां मनयता, 51 years. आनी 51 years इन द सर्वीस ऑफ प्रिस्टहूड म्हणल्यार फकाण न्ही. ह्या 51 वर्सां पासत आमी देवाक आर्गां दिवया आनीक फुडलीं वर्सां हे सेवेन देवान ताका राखूंक सांबाळूंक आनी ताचे वरवीं आनीक जायतीं बरेपणां आमकां मेळूंक देवा लागीं मागुया. आयचे मिसाचे इंतसांव देवाक दिन वासून आंजेलो आनी रुजारिया नोनीस आपल्या लग्नाच्या दिसाक देवाक दिन वासून ही भेट भेटयता. दुसरे इंतसांव देवाक दिन वासून भेटयता ग्लोरियो फेर्नांडीस. तांचे बरोबर आमी देवाक दिन वासुया आनी सगळीं बरेपणां जीं देवान आमकां फावो केल्यात त्या सगळ्या बरेपणां पासत देवाक आर्गां दिता आसतना एकामेका पासत ह्या वेळार आमी मागुया. पापाचे आनी भुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुमेस क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकूट तुमचे सवे आसूं. देवाक म्हजे बराबर आर्गां दियात. जशें फादरान सांगलां, 50 आनी 1 वर्स बोत्ता हांव पाद्री जाल्यार ऑर्डिनेशन डे कार्मेलाइट मोनास्ट्री आमचें ऑर्डिनेशन जाल्लें. सुर्गेस राहुल गोंसाल्वीस बिस्प साहेबान आमकां ऑर्डेन केल्लें आनी आयज 50 आनी 1 वर्स पत्ता. गेल्ल्या वर्साक आमी जुबिलियर केला सगळ्यांनी आनी हांव हुशाल. ही गॉज म्हाका दिली सांत फ्रांस शावेराची. म्हजी आवय म्हणटाली, तुका नांव घातलां तें सांत फ्रांस शावेराचें नांव घातलां. तूं कुसव्यांत आसतना जायते फावटी म्हाका ओल्ड गोवाची बांय दिश्टी पडटाली. त्या पासत हांवें तुका सांत फ्रांस शावेराचें नांव घातलां. तूं ताजे भाशेन जा. तो सांत फ्रांस शावेर हे फिरगोजेंत हांव काम कोत्ता आनी म्हाका व्हडली हुशालकाय भोगता. तो म्हाका राखता आनी सांबाळटा. आनी मिसान आमकां फावो तो वांटो मेळचे खातीर सुरवातेकूच देवाचे फुड्यांत पातके म्हूण ओळखून घेवया. सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनांत चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध. हे पासत बाजून सदांच कुवार मरी सगळ्या देवतांनी भोगता. आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सरस्वत्या लागीं नैतीक करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भुगसून आमकां सासणाचे जिविताक पावूं. सुमिया काकूट कोर, क्रिस्ता काकूट कोर, सुमिया काकूट कोर. प्रार्थना. पवित्र बापा, तुजे क्रिस्ताच्या सासणेक यादनीकपणान वांटो घेवंक
हांचे पवित्र सभेचे म्हणयारपण चलोवंक म्हाका फाव न्हय, तरी ते म्हाका विचलाय. गिरान आनी दोलाबायेन शिवर्तन परगट करतलो आनी सरवणीच्या गुटाचो विस्वास म्हणयारी आसलो हांव तुका मेळो म्हूण मागतां. आमचे सुमयाचे पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुज्या सभेन आनी पवित्र आत्म्याचे एकवटान जियेत राजवो चलयता सासणाच्या सासणां. धर्मदुतांच्या इतिहासा वेले वाचप. विदेशांनी देवाचें उतर मानून घेतलें म्हूण जुदेयांत आसलोल्या धर्मदुतांनी आनी भावां भयणींनी आयकलें. आनी पेद्रू जेरुजाल्याक आयलो तेन्ना सुनोत केल्ल्यांनी ताची टिका करून म्हळें, सुनोत करिनासलेल्यांगेर तूं कित्याक रावलोय आनी तांचे बरोबर कित्याक म्हूण जेवलोय. तेन्ना जबाब दिवन पेद्रून एकान एक विस्कुटावून सांगलें, हांव जोप्पा नोगरांत आसलों आनी मागणें कोत्ताना म्हजेर बार आयलो. तेन्ना एका दर्शनांत एक व्हडली ओल कशी चारूय कोनशांक धरून स्वर्गार्थान संवसारा येवशिल्ल्यान सोडलोलें कितें देंवता तें हांवें पळयलें. हें नीट म्हजेशी आयलें. हांवें ताचेर बारीक नदर मारली आनी संवसारांतल्यो मोनजाती, जनावरां आनी जिवाणी आनी अंतरोळा वेलीं सुकणीं हांवें पळयलीं. तेन्ना अशें म्हणटालो तो एक ताळो हांवें आयकलो, पेद्रू उठ, मार आनी खा. पूण हांवें म्हळें, ना सायबा, कदींच ना. अपवित्र आनी मेळ्ळें हांवें केन्नाच खावंक ना. आनीक एक पावट त्या सर्गावेल्या ताळ्यान म्हाका म्हळें, देवान नितोळ केलां तें तूं अपवित्र म्हणू नाका. हें अशें 3 फावट घडलें आनी उपरांत सगलें परतून स्वर्गार चडलें. तेन्नाच हांव रावतालों त्या घराच्या उंबऱ्याशी तेग मनीस थांबले. सेजारिया थावन म्हाका मेळूंक तांकां धाडलोले आनी तांचे बरोबर वचूंक फाटीं फुडें सरो नाका म्हूण पवित्र आत्म्यान म्हाका सांगलें. हे 6 भाव म्हजे बरोबर आयले आनी आमी त्या मनशाच्या घरा गेल्या. आपल्या घरांत एक देवदूत उबो आसलोलो आपणाक दिश्टी पडलो आनी ताणें आपणाक अशें म्हणलें म्हूण ताणें आमकां सांगलें, जोपाक पेद्रू म्हणलेल्या सिमावांक आपोवंक धाड. तो उलयतलो त्या उतरां वरवीं तुका आनी तुज्या आख्या कुटुंबाक तारण मेळटलें. हांवें उलोवंक सुरू केलें तेन्ना सुरवातेक आमचेर देंवलोलो तोच पवित्र आत्मो तांचेर देंवलो आनी म्हाका सोम्याच्या ह्या उतरांचो उगडास आयलो. जुवावान उदकान स्नान दिलें, पूण तुमकां पवित्र आत्म्याचें स्नान मेळटलें. सोम्या जेजू क्रिस्ताचेर आमी विस्वास ठेवलो तेन्ना आमकां दिलां तेंच देणें देवान तांकांय दिलें. जाल्यार देवाक आडखळ घालूंक हांव कोण? हें आयकून ते ओगे रावले आनी देवाक वाखाणून ताणें अशें म्हणलें, म्हणटोच जिविताक पावयता तसलें जिवीत बदलप विदेशांक पर्यंत देवान दिलें. सर्वेस्पराचें उतर. आमचो जबाब, देवा म्हज्या जिवाच्या देवाक तानेला म्हजो आत्मो. परतून म्हणया, देवाक म्हज्या जिवाच्या देवाक तानेला म्हजो आत्मो. जशें मेरू तानेता उदकाक व्हांवते जोरींतल्या, तुका देवा मोगाच्या आत्मो म्हजो ओतरेकता. जबाब,
देवा म्हज्या जिवाच्या देवाक तानेला म्हजो आत्मो. देवाक म्हज्या जिवाच्या म्हजो आत्मो तानेला. ताचे मुखार वेतलो, ताचें दर्शन घेतलो. जबाब: देवा म्हज्या जिवाच्या देवाक तानेला म्हजो आत्मो. तुजो उजवाड म्हजेर घाल, तूं विस्वाशी म्हूण दाखय. तुज्या ओर्चीत दोंगराची दोयेन म्हाका वाट शिकय. जबाब: देवा म्हज्या जिवाच्या देवाक तानेला म्हजो आत्मो. देवाचे वेदी मुखार विस्वास दवरून हांव वेतां. म्हाका संतोश दितल्या देवाशी चोडून वेतां. जबाब: देवा म्हज्या जिवाच्या देवाक तानेला म्हजो आत्मो. उद्गार. जेजू म्हणटा, हांव बरो गवळी. हांव म्हज्या मेंढरांक वळखतां आनी म्हजीं तीं म्हाका वळखतात. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. जिवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान. जेजून म्हणलें, हांव बरो गवळी आपल्या मेंढऱ्या पासत आपलो जीव दिता. पूण मुशारेकार जाल्यार आपूण गवळी न्हय आनी आपली काशाचे मेंढऱ्यांनूय देखून लांगडो येता तो देखता आनी मेंढऱ्यांक साणून पार काडटा आनी लांगडो ताका धरून व्हरता आनी दुस्पटायता. तो मुशारेकार आनी ताका मेंढऱ्याचें कांयच पडूंक ना देखून तो पडून वेता. हांव बरो गवळी, जसो बाप म्हाका वळखता आनी हांव बापाक वळखतां, तसो हांव म्हज्याक वळखतां आनी म्हजीं ती म्हाका वळखता. आनी हांव म्हज्या मेंढऱ्यां पासत म्हजो जीव दितां. आनी म्हाका आनिकूय मेंढऱ्यां आसात, तीं गोठ्यांतलीं न्हय, ताकाय हांवें हाडूंक जाय. तीं म्हजो ताळो आयकतलीं आनी असो एकूच इंड जातलो, एकूच गवळी. हांव म्हजो जीव दितां आनी उपरांत तो परतून घेता देखून बाप म्हाका म्हजो मोग कोत्ता. कोण म्हजो जीव काडिना, पूण म्हजेच कुशेन हांव म्हजो जीव दितां. म्हजो जीव दिवंक म्हाका पदवी आसा आनी परतून घेवंकूय म्हाका पदवी आसा. ही आज्ञा म्हज्या बापान म्हाका दिल्या. सुमयाचें शिव वर्तमान हें. आमी पयलें वाचप देवदूतांचो इतिहास वाचता हे पास्कांच्या काळार. आयज वाचलां तें 11वा वेस्वर. 10व्या आवेस्वरांक एक घडणी आमकां मेळटा. 10व्या आवेस्वरांत कॉर्नेल नांवाचो एक भारती, पूण ताचो पोस्ट बरो आसलो, बरो पोस्ट, बरें काम करतालो. पूण भारती जावनूय जुदेव लोक 3 फावटी आपणाचें रोजार करतालो, सकाळीं, दनपारां आनी राती. हो कॉर्नेल आपुणूय करतालो. हांव जुदेव न्हय करो, पूण आपुणूय सकाळीं, दनपारां, राती रोजार करतालो. तितल्यानूय जुदेव लोक दयाळ कन्यो दुसऱ्यांक पावतालो, आदार दितालो. कितें गरज पडली जेवणाची, खाणाची,
जुदेव लोक आदार दितालो. तोय तशेंच कोत्तालो. तोय तशेंच कोत्तालो. जुदेव न्हू जावनूय तो तेंच कोत्तालो. एका दिसाक दोनपारचो आपणाचें मागणें कोत्ता आसतना ताका देवदूत दिश्टी पडटा. देवदूत अनबाडती बातीन घेवंक ना ताणें, तेजो पाटलाव न्ही, पूण देव ताका देवदूत धाडटा. आनी हो देवदूत कितें कोडीत कोत्ता, जाफा म्हणटा थंयसर पेद्रू आहा, ताका आपोवंक धाड, तुमगेर आपोवंक धाड. आनी जे आमी आयचे आयकलां आतां, हे मनीस वेता ताका आपोवपाक. आनी आपोवपाक वेता आनी थंयसर हो पेद्रू ताका मेळटा. आनी पेद्रू मेळटूच बिणान बांदू पेद्रू तांच्या बरोबर कोर्नेलीच्या घरा येता. आनी कोर्नेलीच्या घरा येतूच बिणान बांदू पेद्रू सांगता, म्हाका एक दर्शण आयलें. ह्या दर्शणाक हांवें एक व्हडलें चादर, बेडशीट, धोयलें बेडशीट पडयलें. आनी हें चादर उर्सान देंवतालें, मोनजातींनी भरलेलें. आमी जाणां जुदेव लोक मुस्लीम पासून मोनजाती, मेळ्यो मोनजात्यो आनी बऱ्यो मोनजाती अशें अंतर कोत्ताले बिणान भर. तातूंतले म्हणल्यार आमी जाणां दुकराचें दुकोर मेळ्ळो. असलें चादर सगळे भासाचे मोनजातीचें ताचेशीं देंवलें वयतां सर्गार. आनीक म्हणूंक लागलें, खा हे मोनजाती खा. आनी मोनजाती खा म्हणलें तेन्ना पेद्रू म्हणलें, हें मेळ्ळें हांव खायना. आनी तेन्ना इजाप जाली, देवान नितळ केलां तें तूं मेळ्ळें कित्याक म्हणटाय? हें सगळें देवान नितळ केलां, मेळ्ळें कित्याक म्हणटाय? कित्याक सांग सोदतालो? आमी जाणां सुनोत, सुनोत कोणाक दिली पयले फावटी कर म्हणून? खंयच्या मनशाक दिली देवान सुनोत कर म्हणून? सिर्कुसिजन. कोणाक दिली कर म्हणून? कोण तो? आब्राम. आब्रामाक दिली देवान सुनोत कर म्हणून. म्हजी पोरजां, जुदेव पोरजां, म्हजी पोरजां सुनोत कर म्हणून. आनी सुनोत करीत आयले ते. आब्राम तें सुनोत करीत आयले. आतां सुनोत करिना तो मेळ्ळो, सुनोत कोत्ता तो साप, अशी अंतर आहली. म्हणटच पेद्रू ह्या लोकांगेर जेवलो. जाणें सुनोत करूंक ना त्या लोकांगेर जेवलो. आनी तूं मेळ्ळें लोकांगेर कसो जेवलो? थोड्यांनी विचारलें ताच्या लागीं. आनी ताणें सांगलें, हांवें हें विजन पळयलां, विजन पळयलां. आनी विजनाक देव म्हणटा, आपूण नितळ केलां तें तुज्यान मेळ्ळें कशें म्हणूंक जाता? आमी जाणां सुनोतची गरज ना. जेजू कुर्सार मेलो आनी जिवन जालो आमकां नितळ करपाक. आतां नितळसाण सुनोतीचेर दवरलेली ना, नितळसाण जेजूचेर दवरलेली आहा. जो कुर्सार मेलो, रोगतान आमकां नितळ केली, आनी जीं बावतिजम घेतात वेळान बांदू ती नितळ जाली. म्हणटच सुनोतीची गरज ना. आतां जेरुजल्याच्या कावन्सिलान हो थाराव घेतलो, सुनोत केले, जेजू बावतिजम घेतल्यार पुरो, जेजू सत मानून बावतिजम घेतल्यार पुरो, नितळ जाली, सगळीं सालवार जातली. हें हो थाराव गेलो जेरुज कावन्सिलान. आनी देवान कोर्नेलीक विचून काडलो. कोर्नेलीक आनी ताच्या आख्खे कुटुंबाक विचून काडलो. आनी जेन्ना ही खबर पेद्रू सांगता तेन्ना मागणें सुरू केलें ताणें. ही खबर सांगता तेन्ना आनी मागणें सुरू केलो तेन्ना पवित्र आत्मो तांचेर देंवलो. पवित्र आत्मो तांचेर देंवलो.
आनी ताका 8 भासो ती उलोवंक लागली आनी ताका बावतीज दिलो. आखे कॉर्नेलीचे फामिलीन बावतीज घेतलो पिणांत बांदून. हें व्हडलें व्हडपण आयज दोज इतिहास आमकां दाखयता जावन आसा. मेळ्ळो म्हणटा तो कोण ना, सगळे साप ऑन भारती विदेशी जुद्यो लोक जाणी जेचे स्वत मानलां आनी बावतीम घेतलां ते सगळे नितळ, सगळे साल्वार जातले. Salvation not only for the Jews, but salvation to all the people of the world. दाना तयारीच्या वेळार आमी गायन घेवया. C42, पेज नंबर 46. C42. म्हजे भाव भयणींनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवापाक मानता असलें जा म्हण मागुया. सर्वेस्पर आमी सेवाक वाडोवचे खातीर वाखाणणेचो योद आमी तुका अर्पिता. अशें आमकां फावो नासतना तें दिलाय तें तूं दयाळपणी सुपुर्णेक पावय. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमची सवे आसूं, तुमची काळजां उबारात. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा सूर कळे आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कैदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक उत्तम काळा मोहिमेची अदीक व्हडते दबाज्यान आमी किर्ती करची, कित्याक क्रिस्त जालो आमची पासकांची बली. ताचे वरी पुर्विलो युग संपलो, इबाडलेलो संवसार नवो जालो आनी आमचें जिवीत परत सुपुर्णायेक पावलें. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार सगलो लोक, सगलो संवसार उलासता तुजे मुखार. तशेंच सर्गीच्यो सर पदव्यो आनी देवतांचो दरबार तुजे वाखाणणेचें गीत सांगातान तामोस नासतना गायतात. सर्वेस्परा करोस तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. देखून दोआ पुरीचे पवित्र आत्म्याक धाडून ही दानां पवित्र करून आमी मागता. जावं ती आमकां आमचे सुमेज क्रिस्ताची कूड आनी रगत.
कोश मारोंक सोसूंक आप कुशें तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मुडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोची. तेज पोरी जेवण जातूस ताणें कास घेतली, तुका दिन वासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियात, ही म्हज्या रक्ताची कास, नव्या आनी सास्ती कोराचें रगत, पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारोतेलें, हें म्हज्या उगडासाक कोरात. भावार्थाचो गूट तुझे मरण आनी सोबता आनी तूं परत येयसर तुझे पुनर्जन्म परगता. देखून सर्वेस्परास मेज क्रिस्ताच्या मरणाच्यान पुनर्जन्मपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सगुणची कास भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. क्रिस्ताची कुडींत आनी रोगतान वांटो घेतले आमकां पवित्र आत्म्यावर एकठांय कोर म्हूण आमी कालतिकायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. अशें लियो आमच्या बाग्यून बापा, फिलिपनेरी आमच्या गवळी बापा, सिमिया आमच्या आदारी बिस्पा आनी सगळ्या संस्कारिणी घेतलेल्या बराबर खेरीत भाशेन आमच्या फादर फ्रांसीस झेवियर पेरेरा आयज आपली संस्कारिणीची 51 वर्स मनयता आसतना ताचेय बरोबर तिका प्रितीमोगान संपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बरवशान उतरून गेल्यात त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणांचोय उगडास कर आनी तुजे काकलुतीन अंतरलेल्या समेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची काकलूत कर म्हूण आमी मागता. अशें बाग्योंत आंकवार मारी देवाची माई सांगाती, बाग्योन जुजे तिचो पोती, बाग्योन धर्मदुतां, बाग्योन जुजे वाज आनी बाग्योन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या सांतां भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितान आमकां वांटो दी आनी तांच्या सांगाता तुका वाखाणूंक आनी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताचे सांगाता आनी ताचे ताई पवित्र आत्म्याचे एकवळान देवा सुदार बापा सोर मान आनी महिमा तुका सासणांच्या सासणाक. देवान आमकां कोणासाने कोरोस दिलें ही सेवा करपाक जेजूची आनी ताचे पोरजेची. देवा कारगां दिवन सगळें आमच्या आपा म्हणया. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य येवं, अशी स्वर्गांत तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पाप करूं आनी आमकां गाडयेंत पडूंक नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतले आमकां निवार. दयाकण जिवितां सवस्के आमकां दी. सर्गीचे सुखाक आनी आमच्या सरोंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वत्रेकता. जुदार काकुतीन सूर पातकांतली सुटोय आनी सुरा कातांतली वाडटाय. सुमेज क्रिस्ता तुवें दोता म्हणलें तुमकां शांती दोता, म्हजी शांती तुमकां दिता.
आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पयसुबेचे बाड ते दीस घाल आनी कुशे प्रमाणे तिका शांती दिया तुज तिका एकोडांत सांबाळ तूं जियेत राजवत चलयताय सासनांच्या सासनाक सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सव्या आसूं एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेले संसाराचे पाप काढले आमचे कागद कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काढले आमचे कागद कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. पड्या तिद्या शेळी संवसाराचें पाप काडटा त्या शेळीच्या जेवणाक वांटो घेतात ते आमी सगळीं सुभागी. जेजूक आमच्या काळजांनी घेताना आमी गायन घेवया. D13 पेज नंबर 54. D13. आत्मिक कुमया खातीर मागणे. मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका तुका एकपडटा. एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन.
प्रार्थुया. सर्वेस्परानाचे मोहिमेक म्हाका याद केलाय ते वार्षिक दिसाचो संतोषानुग्रास करून हो भारताचो गूढ समोरमला. अशें गुटान समोरमलां तें खरेपणी म्हजें जिवीत जावं क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सव्या आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात मी संपलें. शेवटाक आमी गायन घेवया F5 पेज नंबर 88 F5.